आमच्या बरोबर आहा जो आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ए जॉर्ज, आमचो जेई चिंचणी, स्टाफ, आमचे गांवचे भाव भयणो, पंच कॉलिन. पयली सुवातेर आमी चयलां कारण मान्सून जावं हेवूय दिसांनी आमचे लायटीचे जायते प्रॉब्लेम जाता आनी जायते इश्यू जाता आनी एवरी डे आमची कंप्लेनां आसतात. आनी आमचे कंडक्टर ट्रान्सफॉर्मर जायते वर्सांचे ते रिप्लेस करपाक स्टेज बाय स्टेज ते करपाक जाल्ले पूण जायते वर्सां ते पेंडींग उरल्या. ताका लागून हो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो इम्प्रूवमेंट आनी रेनोवेशन म्हणून. ताजो टोटल कॉस्ट आहलो 5 crores. 3 विलेज्यो चिंचिली, रामापूर आनी सालजोरा हे तिनूय विलेजांचो कंबायन एक एस्टिमेट केल्लो आनी ताजें काम स्टार्ट जाल्लें फाटल्या वर्सा. जायते पोल तेमी चेंजीस केले, कंडक्टर चेंज केले आनी हे एस्टिमेट आमचे 4 ट्रान्सफॉर्मरूय आहले. तातूंतले आयज आमी 2 ट्रान्सफॉर्मर स्टार्ट केल्ले, तेजे इनॉग्रेट करता. एक आमचो हिंगा कारामा रोड आनी एक आमचो सालजोराय जातलो दुसरो ट्रान्सफॉर्मर. सो हेजेर तर मातशें तरी इम्प्रूवमेंट जातलें. तेजे भाशेन आमी दुसरें आमचे आसोलना वेलणी चिंचिली तेजे भाशेन इम्प्रूवमेंट आनी रेनोवेशन म्हण थिंगाय आमी एक एस्टिमेट केलो. तेजो कॉस्ट जाल्लो ऑलमोस्ट 9 crores जाल्लो. सो तेजेंय आमचें काम स्टार्ट जाल्लें कित्याक आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय तो पावर प्रॉब्लम आहा. तेजे भाशेन आमचो अंडरग्रावंडूय एस्टिमेट केल्ले आनी आमचे आतां बजेट जाला तितून आमचो 51 crores पास जाल्ले आहा. आनी हे एरियाक चिंचिली आसोल, चिंचिली, रामापूर, सालजोरा हे एरिया अरावंड 51 crores बजेटान आमचें पास जालें. तेंय काम जालें. तें आमचें अंडरग्रावंड जालें जाल्यार आमचें आनीक इम्प्रूवमेंट जातलें कित्याक घडी घडी लायट वयता तेजें सॉल्व जातलें. सो आमी लायटीचें इम्प्रूवमेंट करपाक जायते आमी मिटिंगे घेतात, जायते फॉलोअपूय करतात. फाटले 4 म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी 3 तरी मिटींग घेतल्यात पणजे वचून. आमचे इंजिनियरांक घेवन, चीफ इंजिनियराक घेवन 2 फावटी आमी थिंग गेले. मागीर पर्सनली चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांक येयलो, आख्खी टीम घेवन ऑफिसांक येयलो एक्चुअल सायटीचेर कितें जाता तें चोवपाक. सो तेन्ना आमी आख्खो लेआवट, आख्खो एक प्रोग्राम केलो खंय खंय कितें चेंजीस करपाक जाय तें. आतां जिवनाक आमचें जाल्लें आनी आमकां आतां टार्गेटूय दिला चीफ इंजिनियरान. हो प्रोजेक्ट चालू आहा ऑलमोस्ट 1 वर्सान स्लो चलतालो पूण तें वॉर्निंग दिल्लें आहा 1 म्हयन्या भितर कर म्हण. ताका लागून आतां मातशें काम फास्टूय जाल्लें आहा. नाजाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेजें टेंडर बंद करून दुसऱ्याक दिवं पडप ते पासून ऑर्डर दिल्ली आहा. तेजे भाशेन दुसरे कडेन खंय केबल आतां जायते शेतांतल्यान वयतात. आतां शेतांतल्यान ते वयता ते कितें पावसा दिसान कितें प्रॉब्लम जाता शेतान लायनमॅन वचपाक प्रॉब्लम जाता लायटी मातशें बाकी रात मागीर लायट आसना ते पासून लायन शिफ्ट करपाक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमचें एक आनी तेजो एस्टिमेट केल्ले आहा. प्लस तेजो आतां न्यू फिक्चर्सूय आतां न्यू पोल्स घाले तेजोय आमी एस्टिमेट करपाक सांगला. तेय सगळे पोलांकूय लायट येतल्यो. सो म्हाका हांव जाणा जायते फाटीचे गेले त्या दिसांनी आमी बातेवाड्यार थिंगाय आमी मिटींग घेतल्या. थिंगाय जायते प्रॉब्लम जाल्ली. तेंची इलेक्ट्रीक वस्तू आहाय त्यो पिड्यार जाल्ली. थिंगाय आमी आमचे इंजिनियराक घेवन थिंग वचून तेंचेय प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. थिंगाय थिंग खंय केबल लागता तेय ते काडपाक एडिशनल पोल घालपाक तेय सांगलो हाय. सो हांव मागता मातसो आमी पासेंस घेया. म्हाका दिसता आमी आनी 1 वर्सा भितर जायते इम्प्रूवमेंट जातलें. एक फावट अंडरग्रावंड जालें जाल्यार हे ट्रान्सफॉर्मर जालें प्लस एडिशनल आनी घालपाक तेय आमी एस्टिमेटूय मागले करपाक मागले. पण फुडें स्वता कितें काम करूंक बरे भाशेन आमी तांकां दांडो मातसो न्हू हें मिगे काम हें मिगे आंब्याक झाड मिगे हें झाड कितें भायरा वयर वयता तें आमी उपकार करून कातरूंक दिवपाचें. हें आमी चिंचोणे अशें म्हणा बट आख्खे आमचे गोवा स्टेट तशेंच आख्खे इंडियेक हें जावपाक जाय. कित्याक आमी आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जें काम करता तांकां आमी आडकोड हाडची न्हय असो म्हजो उपकार म्हाका.